प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही आवय सोमानाक एक पावटी आपल्या घरा फुडल्यान पोसऱ्यान कितें रोयलां व तिणें घरांत कितें केल्लें आसा त्योसल्यो थोड्यो वस्तू ओज्यान घालून माथ्यार ते वयर उबारून सोमानाक एक पावटी ती 10 किलोमीटर सुमार चलून बाजारांत ती विकूंक वेता आनी तरेन आपलो दिसपट्टो गिरास जोडप कित्याक घोवना. तिचे बरोबर तिचो पूत एकलोच सुमार 10 वर्सांचो. त्या पुताकूय बी ती व्हरता. दर सुमाराक हो वावर तिचो कितें केलां तिणें तें सगोट वस्तू ओज्यांत घालप, ओजें घेवन माथ्यार उबारप आनी ती लांब वाट 10 किलोमिटरांची चलप. एका दिसा चलता आसतना तिचो पूत पडयता, आवयक कोश्ट पडटात, ओजें जोड लागता आनी तो आवयक आदार दिवंक प्रयत्न करता. तें ओजें उबारूंक प्रयत्न करता पूण धाकटलो तो. ताचो हात फकत ओज्याक तेंगता तितलोच, उबारूंक तितलो जायना. पूण तरी पूण हात लायता. आवय पडयता आनी विचारता, बाबाक कितें कोत्ताय? आनी तो पूत म्हणटा, माय तुका कोश्ट पडटात न्हय हें ओजें उबारूंक, हांव तुका आदार दितां. हांव तें तुजो कोश्ट ल्हव करून आदार दितां उबारूंक. जोरीत ताचे लागीं तें जायना. पूण आवय ही ताची उतरां आयकून आनी कोरणी ताची पळोवन आवयक जें ओजें जोड लागतलें तें आतां जोड जायना, लागना. प्रितीच्या भावडीनो, आमच्या जिवितांत सगल्यांक ओजीं आसात, म्हणजे कोश्ट आसात, आटेविटी आसात, त्रास आसात, संकोश्ट हें सगल्यांक आसाच. कोणाच्यान म्हणूंक जायना म्हाका कांयच ना, आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स. वी हॅव जाते पडे आमी जी कोण म्हणटात आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स, एके भाशेन तांच्यांनी ते कोश्ट फुडो करूंक जायना, दांबून दवरतात आनी भायल्यान दाखोवट करूंक सोदतात, नो आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स, बिकॉज दे डोंट नो हाव टू फेस देम. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या भावडीनो, आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार जो शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोश्ट भेटोवया. प्रितीच्या भावडीनो, आमचें हें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता तेन्ना हे कोश्ट हो खुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो आनी आमच्या भावार्थाचो विशेश भाग. आनी ह्या कुरीस हो कोश्ट ना जाल्यार आमच्यांनी आमकां क्रिस्तांव अशें म्हणूंक जायना. इफ यू डोंट एक्सेप्ट द क्रॉस, म्हणजे जे कोश्ट आमचेर येतात ते हांव तरी एक्सेप्ट करिना, बांदून घेवंक सोदिना, जाल्यार म्हाका म्हज्यांनी म्हणूंक जायना दॅट आय एम अ कॅथलीक, आय एम अ क्रिस्टियन, आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट, हांव जेजूचो पाटलावदार. आय कॅनॉट से दॅट. म्हज्यान म्हणूंक जायना, कित्याक हांवें मुख्य आनी विशेश भाग क्रिस्ती जिविताचो नाकारला. ह्या खातीर प्रितीच्या भावडीनो, आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तितलेय पावटी आनी आसाचूच ते, हांवें तांकां कसो फुडो केला काय, हांवें जाता ते बेगीन ते कोश्ट काडून उडोवंक, तो कुरीस खाला दवरूंक, हो कुरीस दुसऱ्यांच्या भुसार घालूंक, जाता तितले बेगीन तो कुरीस म्हाका नाका अशें म्हजें जाल्लें आसा काय? जाता. कित्याक जायते फावटी आमी पळयता कोणाक तरी विचारीत, तूं अमक्याच जाग्यांत मागण्याक कित्याक वेता, तूं मिस्साक कित्याक वेता? आनी तांचो जबाब, जायते म्हाका कोश्ट आसात,
ते कुश्टांतले सायबान म्हाका बेगीनूच मेकळो केल्यार पुरो. मे गॉड फ्री मी फ्रॉम ऑल माय बर्डन्स. आनी खातीर आमी मिस्साक घोडेक येता हे मागणें घेवन, आनी मिस्सांतल्यान जरी मेळ्ळो ना जाल्यार आमी आनी खंय तरी वेता. थंय मेळो ना जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार वचुया. कोण तरी सांगतलो हांगासर येयात आनी तुमकां तुमच्या कश्टांतले तुमी मेकळी जातली. आनी आमी धांवता आनी हेच नदरेन घोडेक आमी जायते फावटी मिस्साकूय बी येता. हेच नदरेन घोडेक आमचें मागणेंय बी जाता. देवाक घोडेक हेच नदरेन आमी उलो मारता, सायबा म्हाका वाटाय हे भाशेन, सायबा हे कश्टांतलो म्हाका निवार. जायना काय आमचें मागणें चडशें तशेंच न्हय. आनी हे भाशेन आमी म्हणटा देवाक तुज्या पुतान जो खुरीस उबारून तुजी सोडवण आमकां फावो केली. देवाचें राज, तुजें राज ह्या संवसारांत बांदूंक आमकां एक वाट दाखयली. जेन्ना हांव म्हजें मागणें दर दिसा कोश्टांतले म्हाका निवार अशें म्हणटा तेन्ना हांव जेजूची वाट दवरतां काय वो म्हजीच वाट काय? हांव जेजूचो पाटलावदार जाता काय हो आनी कोणाचो पाटलावदार कसो जाता काय? ह्या खातीर पिदिशा भावडेनो आमच्या जिवितांत भितर सरून आमकां विचारया, आमी आमचो भावार्थ एके भाशेन दाखोड करूंक ह्या जाग्यार आमी आयिल्लीं आसा. जाल्यार बागयोन फ्रांसीस शावेराचेर आमी नदर मारल्यार जो मनीस ह्या गांवांत ताका परदेशी गांव हो, पूण ताचो एकूच हेतू आपल्या हातांत कितें घेवन आयिल्लो तो खुरीस दाखोड करूंक की ह्या खुर्सा वरवीं आनी हे कोश्ट जेन्ना आमी उबारता तेन्ना आमी खरेंच जेजू कोण तो आमी ओळखूंक पावतले. वी वील कम टू नो हू ट्रुली जीजस इज when we accept the cross. जेन्ना आमी हो खुरीस मानून घेता, कोश्ट मानून घेता. आनी तेंच बागेन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत ओळखून घेतले आनी तेंच पुरगुटूंक तो ह्या आमच्या गांवांत तो पावलो. प्रितिशा भावडीनो, आमचो गोंयचो आस्कारी कोण? आमचो गोंयचो आस्कारी कोण? पाज जुजेवास. ताका एक संदी फावो जाताली बिस्प जावपाक, पूण पाज जुजेवास म्हणटा व्हडपण हें पयस करता, बिस्प जावंक राजी ना, पूण तो खुरीस दी म्हाका, ताचो हांव चड मोग करता. आनी खुर्साचोय वेंग तो मारता. आनी पाज जुजेवाजान बागयोन जुजेवाजानूय तशेंच केलें. आमचो गांवचो दुसऱ्या गांवांत खुर्सार किडायल्ल्या जेजूक कोश्टांतल्यान परगटूंक तो वेता. कोश्ट जायते सोंसचे पडले. जें कितें फ्रांसीस शावेरान हांगा येवन केलें, आमच्याय आस्कारी पाजजेवाजान तशेंच केलें. आनी तेंच आमकां प्रितिशा बाबडीनो आयज जेजू आमंत्रण करता. आमी खरे जेजूचे संदेशकार आनी खरेंच जेजू परगोट्टली मनशां आमी जातले जाल्यार पयले सुवातेर लेट अस एक्सेप्ट द क्रॉस. कोश्ट आमी मानून घेवया. प्रितिशा बावडीनो, कोश्ट मानून घेवप म्हणजे जे भाशेन ते वस्तुरेन आपलो पूत हात लायलो तेन्ना तिचे कोश्ट उणें जाता. ओजें ना जाता ना, ओजें माथ्यारूच आसा. द बर्डन इज स्टील देयर. पूण फर्क कितें आसा? शी कॅनॉट फील दॅट बर्डन आतां. आनी हें आमी दर दिसा मागची गरज आसा. मागी नाका की हो खुरीस जो बुजार आसा तो काड ना, खुरीस जो बुजार आसा तो हांवें कसो उबारचो, हें आमचें मागणें दर दिसा जावची गरज. आनी तो खुरीस बुजार आसा तो म्हणजे सगळे कोश्ट आमचे बुजार आसात ते कोण भाशेन हांवें फुडो करून उबारचे आनी वचून जेजूची बरी खबर परगटची. जे भाशेन बागयोन फ्रांसीस शावेरान हांगा येवन केलें, जे भाशेन बागयोन जुजेवाजान दुसऱ्या गांवांनी वचून केलें, तेच भाशेन आमी करूंक आमकां ह्या मिसांत देवा बाबाचें बोड आनी कृपा मागुया.